समी बाब, देव बरें करूं. म्हाका तुवें आयज तुज्या घरा कडेन येवपाक तुकाय एक देव बरें करूं. तूं आयज पयले फावट आमगेर पावलो. संदी देव मेवली. हय. ओके. आता सांगपाक म्हणल्यार समी बाब, आमी ही एक थोडी चर्चा सुरू केली आहे ऑल ओव्हर गोवा म्हणटू, कॉन्सन्ट्रेटिंग मोर इन साऊथ गोवा, ओके. झिरोईंग डावन इन सालसेट. आणि एक बर्ड्स आयज व्यू म्हणटा ताका, इगल्स व्यू. सो हितून हांव आय एम ट्रायंग टू टेक ऑल द सेक्टर्स, जावं स्टुडंट्स, जावं सोशल एनजीओज, ओके. एक्टिविस्ट, police officers, bureaucrats, politicians, political leaders, religious leaders, हे सगळे तरेचे तरेचे एक बाग कशी. आय वॉन्ट टू हॅव अ ब्युटिफूल गार्डन ऑफ दीस पीपल. आणि थोड्या लोकांक संदी मेळोंक ना. आता तुज्या हल्ल्याक तर स्टेज तुजीच म्हणल्यार जाता, बट स्टील ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान ज्या लोकांक तुका पावोंक ना, एक 10 लोक तरी तुका पळयतलो आयज. कळ्ळें? बिकॉज आय हर्ड अ स्टेटमेंट एल्विस बाब म्हणटालो, एल्विस गोम्स. कसलेय चॅनल जावं, इवन इफ देर आर 10 व्ह्यूज, इट इज वर्थ शोईंग. बिकॉज फुडें कोण नको, आउट ऑफ दोज 10 व्ह्यूज देर कूड बी ऑल 10 पीपल हू आर न्यू टू यू. रायट. सो ते घेवन फुडें सरता आनी एक प्लॅटफॉर्म कशें तयार करता. सो हें चालू करचे पयले म्हाका एक सांग, लोकांक जायते जाणांक जाणा जावपाक जाय की सेमी बाब तवारीस, हू इज ही फ्रॉम युअर चायल्डहूड, फ्रॉम बर्थ टील वेर यू आर टुडे. एक थोडक्यान लोकांक सांगशी. हांव नीज कुंकळकार. जल्मलो कुंकळ्ळे गांवांत. व्हेरी गुड. सावरकोटा कुंकळ्ळी 1962 वर्सा. फॅमिली भितर हांव निमाणो. 4 जाणांची फॅमिली, भुरगीं आमी. 2 भाव, 1 भयण आनी हांव. ते उपरांत हिंगाच म्हजें जालें एज्युकेशन. आवर लेडी ऑफ हेल्थ कुंकळ्ळी. मागीर हाय सेकंडरी हांव समोदर कॉलेज मारगांव. कॉलेजीक हिंगा कंटिन्यू केली. बाय म्हगेलो तारवटी आहलो आनी व्हडलो भावूय तारवटी आहलो. योदोऱ्यो. देवदोर तवारीस. आनी तो फ्रिडम फायटरूय. ते टायमार स्ट्रगल चलत तेदोणा बायन एक कांतार बरयल्लें एगेन्स्ट पुर्तुगेज. आनीक तेदोना तो तियात्रां ते कांतार मोडलेंय तेणें. पण तो ताका लावन दिलो की पुर्तुगेजां एगेन्स्ट तो कांतार मोड म्हूण. तेदोना एक हें पसून उतर पसून उलोवपा जायना जालें. हितून तेंगे हुकुमशाही चलतली. त्या उपरांत ताका तेणी धोलो आनी व्हरून आग्वाद घालो. 8.5 म्हयने पसून तो आहलो. ते उपरांत केस चल्ली. मागीर तो रिलीज जालो. आनी तेणें तें म्हणलोलें कांतार आयज स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास म्हूण डॉक्टर मनोहर सरदेसाय हे बुकान ते छापलो आहा. व्हेरी गुड. आनी म्हाकाय ती खबर नासली ते छापलो आहा म्हूण. हांव म्हापसा आहलो तेन्ना एक रिपोर्टर, सिनियर रिपोर्टर तो आतां आमच्या मदीं ना, म्हापशेचो. तो येयलो आनी बुकू घेवन येयलो म्हजे कडेन. आनीक वो तवारीस म्हणलो कोण काय म्हणपा लागलो, तूं तेका वळखता? हांवें म्हणलें वय. कोण तो? म्हगे पाय म्हूण सांगलें. मागीर तेणें म्हाका तें कांतार दाखयलें. तो म्हाका बूक दिलो. आयज पसून तो म्हजे कडेन बूक आहा. आनीक जेन्ना तो भितर आग्वाद आहलो जेलीन तेन्ना डॉक्टर लवंडे आनीक थोडे फ्रिडम फायटर मेळ्ळे. आनी म्हणजे तेगे बायल म्हळ्यार म्हजी माय भुरगीं जावपा आहली. वॉज प्रेग्नंट. आनी तेणें तेन्ना डॉक्टर लवंडे न्हय ते कडेन सोपूत गेलो. तूं जेन्ना तुका भुरगीं जाता तेन्ना तूं इंडियन नेम घालतलो. आनीक चेडूं जाल्यार सावित्री देवी म्हूण तूं नांव घातो म्हूण. सो चेडूं जालें. म्हजी भयण जाली आनी तेणें ताका नांव घायलें सावित्री देवी तवारीस म्हूण. सो हितून तेंगे तेन्ना डेडिकेशन आसलें. आनीक जायते त्रास काडले मायन तेन्ना न्हू. मागीर तुजें इस्कॉल जालें म्हणटच मागीर इस्कॉल जालें म्हणटरी हांव कॉलेजीन दामोदर कॉलेजीन ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें. आनी आतां ग्रॅज्युएशन करून तेदोणा कारवार बीन वचपाचें चड हें आहलें. पूण म्हजे बॅड लकान तेदोना शिपींग डावन जाल्लें बिजनस. हांव बॉम्बे बी वचोन येयलो. ट्राय केल्ली पर्सरा म्हूण पोस्ट आसताले तेन्ना ऑफिसाक. तें म्हगें जावना. आनी एक दीस हांव अशें करून हिंगा मागीर कामां वचपा लागलो कोलवा हॉटेलांत.
बारीकशें काम करता तेन्ना 100 रुपीज कितें म्हयन्या मेळटाले असो टायमपास. जेन्ना हांव देंवलो तेन्ना एक म्हजो बार्बर बाजरांत तो वळखी आहलो तो धांवमान येयलो सांगपा लागलो तुका कॉल येयलो म्हणपा लागलो. कॉल खंय रे पुलीस सोदताले म्हणपा लागलो पुलिसांक हांवें मतींत चिंतिलें पुलिसांक कॉल काय तरी पूण मागीर वचोन हांवें ट्राय करया म्हडी आनी पयलें जाल्यार तें पुलीस सब इन्स्पेक्टर आशिल्ले ओ सो हांवें ट्राय केली आनीक म्हळ्यार 20 नासली म्हाका व्हडलीशी आहलें इंटेंशन तारावर वचोन कारवार हय सो तें जालें नॅचरली जालें आनीक पुलिसांक हांवें मोर दॅन 35 इयर्स काम केलें आनी अल्टिमेटली सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हूण रिटायर्ड जालो. व्हेरी गुड दॅट्स व्हेरी नायस कॉंग्रॅच्युलेशन तुका Thank पयल्या you. सुवातेर एक बाग ते आमकां गोंयकारांक एट दीस हायेस्ट लेवल येयले म्हणून आनी दुसरें म्हणल्यार तेमी बाब तुजी फॅमिली लायफ हय. वॉट इज अ फॅमिली लायफ युअर वायफ चिल्ड्रन और ग्रँड चिल्ड्रन एनीथिंग हांव 1991 काजर जालो घरकान्न एलिस टावारीस आनी 2 चेडूं आहाय म्हाका व्हडलें धूव आहा ती तेवूय पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जाला एज अ पुलीस सब इन्स्पेक्टर निहांदा तवारी टावारीस आनी धाकलें आहा तें सद्या मास्टर्स करून आतां सद्याक आहा घरा ट्रायंग फॉर अ जॉब पळया कितें जाता तें आनीक व्हडले चेडवाक एक बाबा 3 वर्सां व्हेरी गुड सो कॉंग्रॅच्युलेशन ऑन Thank you. बिंग अ ग्रँडफादर हेंय एक बागूच हय व्हडलें बाग आयज हांव मरे सेमी बाब तुका हांव तुका फकत एक तियात्रीस्ट तो डायरेक्टर म्हणूनच पळयना आय एम कम टू सी यू इन मल्टीफेसिटेड टू म्हाका दिसता तोमाजीन बाबानूय एक स्टेटमेंट केलेलो आहा अबाउट यू दॅट यू आर अ मल्टीफेसिटेड पर्सन तशेंच तुजे बायेन श्रीवंदा निहांदा निहांदानूय एक स्टेटमेंट मारलेलो आयकलो हांवें दॅट माय पप्पा इज अ पर्सन हू स्टिक्स टू टायम पंक्च्युअलिटी तेका लागून तुवें नोटीस केला आसतलें सारको तुवें म्हाका 10 आपयल्लो 10 o'clock आय वॉज ऑन युअर गेट ओके आतां तुका मरे हांव लुकींग एट अ मल्टीफेसिटेड पर्सन जर तूं तुजें तें लायफ हांवें पळयलां कॅन यू टेल मी समथींग फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ पुलीस एक स्पेशल इन्सिडंट म्हणल्यार वीच आय नो आनी खंय स्पेशल इन्सिडंट आहा मातशें एक नरेट कर तुजो एक इन्सिडंट जाणा हांव फातोड्डाचो 2021 इन फेब्रुवारी समथींग या फातोड्डाचो कितें तो इन्सिडंट जालो तो फातोड्डा इन्सिडंट म्हळ्यार मिसीस परिणा म्हण हांव मानिपाल हॉस्पिटलांतसून आमी येतालीं आनीक तेका नेक्स्ट डे एडमीट जावपाचें आसलें ऑपरेशन आसलें तें गाडी आहलें आनी म्हजो ड्रायव्हर आनीक ऑफिशियल गाडी घेवन येतालो हांव तेन्ना फातोड्डा सर्कला कडेन आहलें सर्कल आहा तो थिंगा पावतना पयलें की एकलो धांवता शर्ट ना ओपन आहा तो पॅन्ट आहा तेका धांवता आनी फाटले 4-5 जाण 5 जाण तेका एटॅक करताय फाटल्यान एकलो तोरसाद घेवन आहलो एकलो व्हडले पायप घेवन आहलो आनी बाकीचीं हात्यारां घेवन आहलीं पयलें कितें दिसतालो म्हाका शुटींग बिटींग चलता काय म्हूण सडनली जालें न्हू थोड्या म्हाका मागीर झपकन हांव रियलायज जालो ना म्हण तेका मारपा येयले म्हण सडनली तेणी आमची जीप चोयली आनी तितूंतले ते 5 जाणां मदले 3 जाण बॅकअप जाले पुलीस जीपून कडेन ते गेले आसतले आनी 2 जाणां ते तेका फॉलो करपा लागले आनी तो मुखायला आहा तो एक व्हडली तोरसाद घेवन तेका एटॅक करपा लागलो तो हो मारता तेजेर तो चुकयता वतून मारता चुकयता धांवपा लागलो आनी फाटलो आहा तो मातशें फाटल्यान आहलो आनी पायप घेवन तेजे फाटल्यान धांवतालो आनीक चान्स ना म्हणलो हांवूय अनार्मड आहलो कांयच ना ड्रायव्हरा सांगलें ड्रायव्हर तूं बेगीन फास्ट घे म्हण गाडी आनीक हांव आतां देंवपाचे तयारी उडी बिडी मारपाची तयारी आनी बोगले पावतना आनी कांय ना न्हू पुलीस पुलीस म्हूण बोब मारलें तितून तो दुसरो आहलो तो फाटल्यान चोयलो तो रियलायज जालो पुलीस व्हेहिकल म्हण तो बॅकअप जालो हे सायडीन धांवलो आनी तो एकटो आहलो तोरसाद घेवन आहलो तो एटॅक करतालो तेका ती खबर ना तेका मुखार पावलो वचून बोब मारलें पुलीस मातशें शूट करतलो म्हण बोगले पावता आनी मात इन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तो तेका सारको मारपाचो आहलो इतलें न्ही पूण तेणें तें चुकयली ड्रायव्हरा मागीर सांगलें स्लो कर म्हणलें हांवें जाम मारली ड्रायव्हरा म्हळें तूं ते सायडीन यो पुलीस शूट करतलो म्हळ्यार तो फाटल्यान चोयलो तेका मारपाक आहा तो तिन्या पळलो
ताका अटॅक करताले ते आनी मागीर हेणें कितें केलें तिणी आल्ल्याम ती आहा ती फॅक्टरी आहा कोकाची हय फॅक्टरी आहा कोका फॅक्टरी आहा. थिंगा ती ड्रेनेज आहा तितून गेलो तो तितून गेलो ड्रायव्हराक सांगितलें तूं तेशी कवर कर हांव इश्ट कर आतां काडलो आतां कांय ना न्हू हजर न्हू आनी तो हय. आंबड न्हू तो मारता म्हण एक फातर एटलीस्ट काडा आनी घायल मारलो तेजेर चुकयलें तेणें आनी मागीर ताका कळ्ळें आसतलें तें की आपण सांपडलो म्हणून सो ताका आमी दवरलो आनी हँडओवर केलो पण हांव इंटरजेक्ट कोत्ता कोडे गन आहलेले न्ही. हांवें व्हरोना ते दुसरे हांव Ah, मिसिसाक घेवन हॉस्पिटलान गेल्लो yes. So आराम under जालो that condition, gun can be used to fracture his legs or डेफिनेटली something येस येस below the हय नाल्यार waist. तो मारता न्ही ताका Yeah, एक्स्ट्रीम in केसीस defense. Yeah, good. तो इन्सिडेंट तुझा हांवें भरपूर वाचलेलो तो पेपराचेर. लकीली तो साल्वार जालो तेणें मागीर स्टेटमेंट केल्लो तो नाका लागून आपण साल्वार जालो पूण तेणें तें हें करपाचें मागीर कोडो दिलें की तोवूय एक तो एक क्रिमिनल. क्रिमिनल म्हूण आनीक देवान ताका लायफ दिल्लें हांव तर पावना जाल्यार विदीन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तो तें मारून उडोवपाचें ताका तेकल्या कडेन पिस्टॉल आसलें म्हूण मागीर कळ्ळें आनी मारलोय खंय फार ताका पांयाचेर पडलो सो त्याच मनशाक कर्नाटकांत 6 म्हयन्यांनी तेजी मर्डर जाली थिंगाय वचोन तो तेच क्रिमिनल एक्टिविटी करपाक लागलो आनी There is a saying: people who fight with a sword, they die with a पूण sword. देवान ताका एक लायफ दिल्लो तेणें तें रियलायज जावपाक जाय सोडूना तेणें आपल्यागे क्रिमिनल आता विथ रिस्पेक्ट टू तियात्र, तुझे जायते तियात्र येयले आयकला त्या प्रमाणे सुमार 8 तियात्र जाले तुझे. हय आणि त्या तियात्रामध्ये 3 मेजर नांवां हांवें म्हाका दिसली ती हाडल्या. आपल्या भुरग्यां सांगाताक 2012 3 तिकां सांडलेली 2014 पुलीस ऑफिसर 2017 सुत्रां आणि मागीर तो ऑल गर्ल्स बँड तियात्राचें नांव कितें तुमीच म्हाका सांगात तुम्हीच म्हाका सांगात. तो हांवें 2 फावटी पळयला बिकॉज आय वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विथ आनी दॅट. तुवें तेंचो सत्कारूय केल्लो सत्कार स्टेजीचेर केल्लो स्टेजीचेर. भुरग्यांचो म्हाका मरे ती सूय आमच्या तियात्रिस्तांक फुड्यान काडूंक मोकळे जाता ते भाशेन कोत्ता. रायट आतां आय मे नॉट बी एबल टू सॅटिस्फाय एवरीबडी बट कितें समटायम माय इंट्युशन कम्स कोणूय धाकल्या भुरग्याक आतां पयर एकलें कोण लिया म्हूण एकलें चेडूं धाकलें इन द टर्म्स ऑफ तेजी बरी घेवन इंटरव्यू बा घेवन. ना बरी गजाल ते ल्हान ल्हान कोण अपकमींग आहाय तांकां एनकरेजमेंट न्हू येस. एक बरें Yeah. करप काम देर आहा जायते डायरेक्टर आहा बट चडसो हांवें तुवेंनूय हाडल्या म्हणटा हे भुरगे पाश्कॉल ते चिकाली म्हणून आमचो डायरेक्टर आहा हय तेणे बाबड्यान जायत्यांक हाडल्या. तो हय. कोत्ता आपल्या तोय हाडटा. लॉसूय जावन ताका तियात्राक लॉसूय जाल्यार तो न्यू भुरग्यांक हाडटा म्हणलो. सो आय एप्रिशिएट दॅट गाय. देर आर अदर्स ऑल्सो. हांव सगळ्यांची नांवां घेवंक शकना. म्हाजो रेपो पाश्कॉला कडेन आहा सो आय कूड कोट हिम. म्हाका आतां एक सांग तियात्राच्या मळार तुजें वन ऑफ द मोस्ट सारकें गाजला तशें कितें वॉट इज इट. तियात्राच्या मोडान गाजला म्हण ते पयलो तो Which is the सांगात तियात्र. आपल्या भुरग्यांक सांगाता पयली सीडी काडली 2010 पुलीस फोर्जेक म्हण तेंची कोट केल्या वय वय सो त्याच्या उपरांत आनीक एक सीडी काडली देसाक भेटय म्हण ते 2 सिडींचेर म्हाका जायतो रिस्पॉन्स मेळ्ळो ताचो जायतो एप्रिशिएट केलो बरी सॉंग जाली सो म्हाका दिसलें की जरी तर तियात्र तर हे जाता सीडी Why not go on the stage? करेक्ट तियात्र कित्याक हाडचो न्हू सो त्या हितून हांवें 2012 हांव फर्स्ट तियात्र केलो आपल्या भुरग्यांक सांगात तियात्र तो इतलो हिट गेलो पूण थोड्यांक गॅरंटी नासली हो कितें तियात्र बरयतलो आनी डायरेक्टरान म्हणलें थोड्या कोंकणी तियात्र ते पुलिशेचें काम करन दी म्हणटा आनी तियात्र कितें बरयता म्हाका हांव कांय उलोवन दाखयलें ना पूण हांवें मोतीकूय म्हणलें तेका तियात्र म्हणटा कितलो दाखयत म्हणून कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स जाल्लें हांव तियात्र चोवपी न्हू तियात्रांत कितें आसता कितें नासता तें सो बेजिकली म्हाका तें कॉन्फिडन्स जाल्लें आनी हांव तो तियात्र घेवन येयलो आनी फर्स्ट टायम तियात्र तो म्हजो हिंगा लंडन पावलो आनी पॅरिसूय घेवन गेले आनी बरो हिट जालो आनी तेजे गोल्डन जुबली जाली आतां कितें पावसाच्या तेंपार गोल्डन जुबली जावप मोठी Very difficult, I know. 15-20 लोक जावप म्हळ्यार डिफिकल्ट न्हू कित्याक ते हॉलांनी जाता न्हू तेजे उपरांत सेकंड तियात्र म्हजो 2014 ती तिका सांडलेली म्हणटा तो अमेरिका पावलो अमेरिका म्हजी भावाची बायल हॅपी तवारी वेस्टर्न तवारी देवत तवारी फॅमिली तेणी वयलो तो
तूं जाणा अमेरिका हय. तियात्र पावप म्हळ्यार पयले कळ्ळें, फोकाण कळ्ळें. करपा लागले अमेरिकाक या आनी अमेरिका पावले लकीली म्हणजे नशिबान आनीक तियात्रांच्या नशिबान म्हणटा ती पूण हांव कितें म्हणटा म्हगे तियात्र पावलो म्हणून हें न्हू आमगे तियात्र तियात्र गोंयचो पावपा एक जाय. तियात्र पावलो फर्स्ट टायम इन अमेरिका आनी कंटिन्यू जालें तें 3 फावटी अमेरिका पावला तियात्र कॅनडाकूय 2 फावटी पावला आनी आतां हो तियात्र जो चलता सासूमाय तूं वचून आतां आमी 17 तारखेर सप्टेंबराची वयताय US वयताय आनी कॅनडा वयताय आनी फर्स्ट टायम एक देवा कृपेन आनी सगळ्यांच्या मागण्यांनी म्हटले भाशेन आमकां एक संदी मेळ्ळ्या फर्स्ट टायम हो तियात्र आमी बर्मुडा घेवन वयताय हो 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 आणि UK वचपाचो काय प्लॅन ना? युके वयतलो UK वयतलो. हय युके ऑक्टोबर एंडा युके वयतलो सो सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ही एक संदी आसतली बाब सेमी तावारिसाची तो तियात्र घेवन येता सासूमाय तूं डू वचून ओ सून आता सगळ्या बायलांनी तर हो तियात्र पळोवपाकूच जाय सो यू हॅव टू डिसायड वेदर यू आर द क्वीन आउट ऑफ द 3 पण राणी ती पळोवया आता सो फॉर दॅट ही संदी सगळ्यांक जो लोक कॅनडा आहा जो लोक UK आहा आणि स्पेशली ही संदी आसतली जो लोक बर्मुदा असता बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम इन द US इन बर्मुदा जो बाब सेमी तावरेस येतलो तो सगळ्यां कडेन मागतलो जाण्याकल्यांनी आपली बसका आदी फुडें बुकींग करून दवरची सो दॅट्स गूड गोंयचें वातावरण एज अ पुलीस ऑफिसर तुवें पळयलां जावं तूं ब्युरोक्रेट्सा कडेन मिक्स जालो ते 3 खांबे आमचे जावं तूं लेजिस्लेटीव ब्युरोक्रेट्स आनी पुलीस हेंचें कॉर्डिनेशन आनी गोंयच्या बद्दल वॉट यू थिंक कितें जाल्यार खंय सकलसान मुळाक सान कुसला वयर कुसत वयता तें आतां समथींग इज रॉटिंग एंड गोवा इज गेन डिस्ट्रॉयड तें दिसता एज अ सिटीजन सांगू शकता हांव की गोंया आमचें पयलें आसलें तशें ना कितें जाता तें आमी चयलां आनी हांवें तेजेर कांतारांय बी केलें मॅसेजी दिवपाक फुडें चलो आनी कांतारांनी मॅसेजी दिता पूण वायट दिसता जालां तें तुजे सारके जायते जाण सोशल एक्टिविस्ट खूब मारताय पूण ब्युरोक्रेट पॉलिटिशियन कानार घेयनाय तेंके जाय तेंच करता आतां सर्टन प्रोजेक्ट्स जे लोक बोवाळ करता लोक आवाज करता तुमी आवाज करताय पूण लोकांच्या बरेपणा पासत ते कांय चिंतनाय आपल्याक कितें जाय तें फुडें वयता हांव नकळो हे फुडें आनी कितें जावपाचें आहा तें हेजेर हात दवरून मातशें सांगशी एक बरें कन्फेशन फॉर द पब्लीक एज अ पुलीस ऑफिसर SP धर फॉरगेट फ्रॉम द लोअर लँग एज अ SP पॉलिटिशियनाचो दबाव येता प्रेशर बा येता केन्ना नॅचरली दबाव येता पूण ते तुजेर आहा तूं दबाव घेता काय ना घेना तो फॉर एग्जाम्पल एज अ पॉलिटिशियन MLA रेप्रेझेंटेटिव्ह आसता न्हू मिनिस्टर रेप्रेझेंटेटिव्ह लोकांचो तेंचो रायट तो तुका हें करून विचारपाक पूण तुवें तुजेर आहा तें तूं तेजें आयकतलो आयकून इलिगल करतलो वो तेका सांगतलो ना हें जायना म्हण हांव स्ट्रेट अवे सांगतालो पॉलिटिशियना कडेन म्हजें रिलेशन आसलें पूण जेन्ना ते म्हाका फोन करता तेन्ना तांकां एक्सप्लेन करून सांगतालो सर हें रॉंग हें जायना म्हण काम आनी म्हाका तर केन्नाय तेणी अशें करून हें फोर्सार केलें ना आनी ते जाणा आसले हांव फोर्सार केल्यार आयकोपाचो न्हय म्हणून तो एटिट्यूड आसलो हांवें तेंगेलो रायट ते रेप्रेझेंटेटिव्ह लोक तेंचे फुडें वयता पूण तूं कितें करून घेता तूं कितें करून तें हें करता इंटू एक्शन हें करता पूण तेंचें आयकोन तूं दुसऱ्याची इनजस्टीस करता वो ना तेजेर तुका डिपेंड आसता सो एक थोडक्यांनी मेसेज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ every MLAs or minister they have the right to come and put their opinion Correct. or advise the police officers रायट but it is the prerogative of the police officer Correct. in charge to analyze the request that is coming from the MLAs or ministers, dissect it, and then to take action or no. डेफिनेटली He can put his foot down. करेक्ट But पावर आहा म्हूण कितेंय करपा जायना न्हू
आतां तूं फॉर एग्जाम्पल तूं पुलीस स्टेशनार येयलो आनी दुसरी पार्टी येयली, तूं रायट आसता. तेका पॉलिटिशनाचो फावर आहा म्हण तुका इनजस्टीस करून तेका फावर करपा जायना. दॅट इज नॉट पुलिसींग. जें कितें कायद्यान आहा तेंच कर. पॉलिटिशियन कितेंय म्हणून तूं तुजें काम कर. हय, पूण आतां सेमी तावरीस बाब हे तुज्या तेंपार घडये तुवें केलां आसतलें. बिकॉज लेट मी बी व्हेरी फ्रँक ऑन स्क्रीन. हांवें फेस केलां एज एन एक्टिविस्ट. जेन्ना आमचेर केन्नाय फॉल्स एलिगेशनां येतात आनी अंडर पोलीस हू इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अप, हे म्हाका घडलां कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाचेर. लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर. विदाउट anything, not even an iota of substance. I was just called at the police station and FIR was filed without any substance. Total. So एक पावटी कितें जाता, then even म्हाकाय दिसता ते police officers, they are under the pressure of the politician. Because आता तूं सांगता त्या प्रमाणे ह्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या पुलिसेन डायरेक्टली सांगोंक जातालें की the complaint that is been filed has no basis at all म्हणून त्या politician. But he preferred to accept and file an FIR. It should not be so easily an FIR should be filed. So आता थोड्या police may be really taking the guts to say no to no. But एक party, yes, politician do play a unnecessary pressure. ना तुका फॉर एक एग्जाम्पल दिता. हांव म्हापसा आसलो तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट वॉज इन पावर उलयतालो आनी एक मॅथ्यू ब्रागांझा म्हण तो थिंगाचो हे आसलो कावन्सिलर. तेजें तें हॉटेल आसलें वीथ पोर्चुगेज नेम. एक पार्टी जी ओपोज करताली थिंगा वचून मिनिस्टर आसले तितून नांव घेयना मिनिस्टर MLA वचून तेजें डॅमेज केलें, सगळे फोडले, मोड तोड केली आनी असेंब्ली वॉज इन सेशन. आनीक हांव कंप्लेन येयली. हांवें इमिजिएटली कंप्लेन रेजिस्टर करून FIR करून मिनिस्टरांचेर MLAचेर FIR रजिस्टर. मागीर कितें म्हणटा मागीर कित्याक असेंब्ली आसली आनी तेन्ना हांव वरान सांगूंक शकता मनोहर पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर. तेका रियलिटी कळ्ळी आनी म्हाका तेणें कांयच विचारूं ना, कांयच म्हणूं ना. सो तेका खबर आसली की हांवें कितें केलां तें रायट म्हण. आनी त्याच पुलीस स्टेशनार हांव सेकंड टर्म केलो. परतून येयलो तेणें म्हाका आनी 3 वर्सां. सो दॅट इज यो हे न्हू. एट द एंड ऑफ द डे तें कोणा तरी जाप आन्सर करपा जाय न्ही. पॉलिटिशियन आनी तुगे सुपिरियरूय येना तो वयसून चयता न्हू. तुका हांव पळयता न्हू, तुका आयज जायते कडेन खंय बाजारान मेवलो जाल्यार तुका जायते जाण सर म्हूण जाप कोत्ताय इनस्पायट ऑफ रिटायरमेंट. नाजाल्यार तूं रिटायर जालो म्हणटो तसल्या मनशांक लोक सुण्या भाशेन पासून पळोवंक पडना. बिकॉज दिस पीपल हू हॅव सोल्ड देयर सोल. This is for all the bureaucrats and the police officers and everybody. जावं ते activists, जावं social workers, जावं कोणूय जावं. The day people have sold their soul, don't expect people to say even hello to you all when you people meet the people on the road. आनी ते सॅटिस्फॅक्शन तुका तितलोच टायम होय प्लीज कोत्तलो तुज्या सुपिरियर पॉलिटिशियन. कन्विन्स युअर सुपिरियर नो, कन्विन्स द पॉलिटिशियन ना रॉंग म्हण. आमचे थोडे आहाय ते सांगूंक सोदनाय. जाणा तेंका तें पोस्टींग जाय आसता, तें पोजिशन जाय आसता. तूं तेंका एनॉय केलो जाल्यार तूं ट्रान्सफर जाता. तूं ट्रान्सफरा बीन केअर करपा ना. लॉंग रन यू गेट द फ्रूट. एक्झॅक्टली. हेजेर म्हाका मरे एक बरो इम्पॉर्टंट कोट दिवपाक जाय. तूं APJ अब्दुल कलामाक तूं मानतात आसतलो. बिकॉज आय थिंक द होल ग्रेट. येस ग्रेट. इवन पळय म्हाज्या आंगाची लॉंग. You know why? This is the same man. I remember one incident during the Congress government. सोनिया गांधीच्या टायमार APJ अब्दुल कलामाक मरे सर एक बिल धाडलें to be signed so that it can become a law. Salute to Sir Kalam. And today is a great day to remember APJ Abdul Kalam being a Teachers' Day. And I wish सगळे आमच्या भुरग्यांक तशेंच टिचरींक आमी wish करुया on behalf of Sir Semi Tawaris Bab and myself. We wish one and all a happy Teachers' Day. आता हो आयचो दीस
इतलो मोलादीक जालो की एपीजे बाब अब्दुल कलामान ते बिल रिटर्न धाडले. फर्स्ट टाइम. Second time went back. And third time by the law, it had to be passed. And when Abdul Kalam sir came to know a bill आपल्याकडे पत्ते येतले and that he would have to sign it by force, which he does not accept, it is good, he thought that it is beyond his soul's voice. त्याने किती केलं होई मरे? He wrote his resignation and he kept on the table. The moment the bill comes, he said, this is the resignation I have given before the bill could even come. So these are the types of incidents of a bureaucrat, politician, the police, or NGOs, or whoever it is. It is better to be on the street stranded than coming out with a dirty soul. So आजपासून APJ Abdul Kalam salute to people like you. You are an inspiration to people like us. So, Semi Bab Tavares म्हणता तशें, you have to put your say under any pressure. You have to convince. Convince, yes. So that's a good thing. आता एक फायनल आम्ही एक रोड ब्लॉकाकडे पावले. आता हे सगळे these are all things that finally affect politics. So I hope you will talk very candidly about this politics. म्हाका एक फिलिंग कशें येयला की एक पल्स कसो that Semi Tavares Bab is a stuff in Kunkoli and being son of the soil. Politicsaan तुका कितें इंटरेस्ट बा हा लोक तुका सांगता अशें घेवप ना? फ्रँकली सांगपाचें म्हळ्यार लास्ट इलेक्शनाक when I was in service न्हू तेन्ना पासून 3 ते 4 पार्टी म्हाका एप्रोच जाल्ली. हांव सर्विसीन आहलो न्हू काय कितलें तें नॉट कप ऑफ Not the right time. आतांय तुका सांगता 2-3 पार्टी म्हाका ऑलरेडी एप्रोच जाले पूण आय एम वेटिंग फॉर द रायट टायम टू टेक रायट डिसिजन. आयकलां आम आदमी पार्टी येयल्ली म्हूण तुजी. 2-3 पार्टी येयल्ले हांव तुका सांगना पूण डिसिजन रायट टायमार घेतलो हांव. तो आतां कांय सांगपाक शकना. एक आमचो म्हाजो एक मेंटर आहा खान सर म्हणून. खान सर व्हेरी फेमस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. ते कितले मिलियनच व्ह्युअर्स आहाय, सबस्क्रायबर. तो सदांच म्हणटा सक्सेस डिपेंड ऑन द राईट टाइम वेन यू चेंज द गियर्स. Right. सो The time is not right. नॉट ओके. ते कित्याक जाणा मरे आनी तुका नॉलेज आहा बिकॉज अगेन आय से लोक म्हणजे तुझे कितें डिटेक्ट करूंक शकता, लोक तुजेर कितली एलिगेशनां घालूंक शकता, बट तूं कितलो इमिग्रेशनांतल्यान पासून वसत न्हू तुजे तकलेन पळय आहा न्हू ब्रेनीन that cannot be detected No, by even a correct. metal detector. Right. So we have to be sharp, and I'm sure you are very sharp about that. So that's final question answer म्हाका एक सांग. This is the land of freedom fighters. जायते एज्युटेशन म्हणनाका. There is always a beginning in Kunkoli. Kunkoli revolt म्हणनाका पोर्चुगेजांचे जायते आहा म्हणटा. काबुदे साहेब आहा तशें. Kunkoli being the land of freedom fighters, genetically a bee, Kunkolian utpan kidak जावंक ना? Because many a time we see people from not from Kunkoli has to come and save Kunkoli or contest. Anybody can contest, but where is that Kunkolkar's that wit for winning election? कुंकोळकारांकूच सपोर्ट करना काय म्हणून या गिरदोली चांदोर या कुंकोली पारोडा हिंगाचे सन्स ऑफ द सॉइल म्हणून तुम्ही सगळे एकठांय जावन वाय दॅट एलर्जी इज देअर दॅट आमकां हे नाकात गांवचे नाकात. आनी खंयचोय आउट ऑफ कुंकोली एनीबडी फ्रॉम पेडण्या टू काणकोण, फोंड्या टू वास्को, कोणी येता हिंगा बसता दर तूं. आनी इट इज more than I think almost 3 times MLAs has been from outside Kunkoli. 3 times.
सो कितें आसता इलेक्शन पावले म्हणटरी तूं सांगता ते भाशेन जे पळय थोडे जाण आसताय न्हू थोडे जाण तांकां तें हें फिलिंग्स आसना फुगडे बद्दल only money matters, power matters. So I think that is a difference. चडशें अदरवायज सांगता तें सारकें कुंकळेचो आसपा जाय आसलो इतली वर्सां भायलो कित्याक जाय आमकां कुंकळकार इनकॉम्पिटंट इनकेपेबल and the land where freedom began. करेक्ट Good. रायट And many a time well educated people, ज्या मनशांकडे लोक वयता आपली मागणी करूंक, they go for justice to these people like you, Elvis Bob Gomes, जावं आमचो दोतोर जॉर्सन आणि अशे जायते जाण आहा म्हणून आमच्याच थोड्यामध्ये आपूण आपूण म्हणून फूट आहा. फूट आहा थिंगा तें प्रॉब्लेम जाता कित्याक जायते फावटी पयला एकवट ना एकवट बेसिकली ना. एकवट करूंक सोदनाय So Kunkoli is Without come on law. the map of no court now. करेक्ट Okay. कित्याक व्हडल्या शिकलेल्या मनशाक हांवें पळयलां पीपल बुगल्याकूय कोन्ना एक एक फावटी ते when election come they don't want them. अशें जाता. सो तुजे फायनल वर्ड दी आमच्या लोकांक मेन करून गोंयकारांक आनी झिरो डावन टू कुंकोली. आतां आमी पळयलां गोंय कितें आहलें तें आनी आतां कितें जालें तें सो आतां इलेक्शन येतली 2027 ऑलमोस्ट लेस दॅन 2 years उरलें तुमी चिंतपा जाय बाबा जो कोण गोंयचे बरेपणा पासत गोंयकारां पासत वावुरता तसलेच मनीस निवडून हाडचे स्पेशल आमच्या कुंकळ्यांक कितें बरें जातलें कुंकळकारां पासत कितें बरें जातलें कुंकळी डेव्हलपमेंट कितकोन जातलो आनी लोकांक न्याय कितकोन मेळटलो तें तुमी चिंतचें आनी तांकां तुमी वोट दिन निवडून हाडचें. सो आनी एक फावटी दोगोय आमी एकठांय जावन लोकांक विश करुया फॉर अ हॅपी टीचर्स डे टू ऑल द चिल्ड्रन टीचर्स एवरीबडी. Today being a Teachers' Day, I wish on my behalf and on behalf of Anthony Bob, very happy Teachers' Day to all the teachers, all the students. देव बरें करूं. थँक्यू समी बाब, देव बरें करूं तुका. काय करूं. थँक्यू व्हेरी मच. पूण पॉलिटिक्सान तुवें क्लॅरिटी दिवंक ना म्हाका.